पहिली एक बडी शॉपर त्यांनी दांडो मारले तकलीर कळ्ळें तेजे उपरांत सकल तो गाडी घेवन वयताना बडी मारलेले हांगा बस स्टॉपार तेजे उपरांत पोलीस कंप्लेंट बी दिले पोलिसांक 2-3 फाटी कळयले कशें अशी तो दांडो मारता पळय म्हणून पोलिसांनी काय एक्शन घेतला का म्हाका खबर ना आतां हांव येवन न्हांवतलो तेन्ना म्हाका पायलटान येवन सांगलें तुजी पात्रोक चाको मारला म्हणून हांव तेजे कडेन कामाक हा 40 वर्सां आतां खंय वयता आतां तो सोसायटीर वयता वास्को आडयलो आनी मारलो चाको हे पळय टायरा पोंदा पडला पळय चाको मर्डर एक अटेम्प्ट टू मर्डर जाल्लो आसा ह्याच भुरग्यान म्हणल्यार निलेश होनावरकर त्या भुरग्यान जे आतां रामा होनावरकाराक जे चाकू मारला आय थिंक 2 जाग्याचेर मारलेलो आहा ह्याच भुरग्यान एक म्हयन्या पयलीं 1.5 म्हयन्या पयलीं रामा होनावरकराच्या सड्याच्यारूच अटेम्प्ट केलेलो ताका मारलेलो आनी अशें मारलेलो की ताका ब्लड हाफ मर्डर म्हणूंक शकता रगात येयला त्या हितून आनी पुलीस कंप्लेंट जालेली तितून पुलिसांनी कांय स्ट्रिक्टली हे करूंक ना कित्याक एक सांगला गेला की तो मेंटल सर्टिफिकेट दाखयला तेजे फॅमिलीन आणि खंय तरी आमी पुलिसांक सांगलेलें ही मेंटल सर्टिफिकेट तुमी दाखयता खंय तरी फुडें कदाचित तुमी आयज ताका सोडटा फाल्यां तो मर्डर केले की तो चाकू टोपली ताका मारलो जाल्यार कोण जबाबदार आनी आयज तेच घडलेलें आसा आनी पळोवंक गेल्यार तोच भुरगो आयज खंय तरी इलेक्ट्रिसिटीन हांवें आयकलां इलेक्ट्रिसिटीन तो कामाक आहा आनी ही मेडिकल सर्टिफिकेट जी पिशांची लावन देखून तो गव्हर्मेंट सर्वंटाक कामाक आहा तें जायना सो हांव मागता पुलिसांनी कितें तरी आयज स्ट्रिक्टली हे घेवपाची गव्हर्मेंटान कितें तरी करपाक जाय कित्याक हे अशेंच जर चलत रावल्यार कशें जातलें की आयज आमी खूब सफर जाला एक सड्याकारांक आमकां ही सारकीच अशी वायट बातमी की अशें सड्या सारक्या जाग्यार जाल्लेलें आहा Yeah, actually, as per my medical officer on duty, he reported to me that there was one patient around 60 years old by name Rama Honnavarkar, and he was brought as a case of assault. And he had 2 stab injuries on his chest. And when the patient was brought, patient was quite critical. He was in shock. So my medical officer gave him necessary treatment, and ultimately he was brought at about 9:30. And 5-10 minutes taka first aid diun taka IV fluids bhi diun his BP was brought up to 90-60, still on a lower side. But then from shock he was revived, and then he was shifted to GMC with 108. Amchi nurse bhi diun taka wangda dhadlelo, and this is what we have as per our record. आज मार्माकोवा स्टॅबिंग केस जाल्ली आसा कंप्लेनंट अनंत रामा होन्नावरकर हो 30 वर्सांचो हेडलँड सड्यार रावता ताणें कंप्लेन दिल्या की ताच्या बापायक रामा होन्नावरकर एज 66 इयर्स हाका निलेश देवू होन्नावरकर 46 वर्सांचो तांचोच शेजारी हेडलँड सड्यार रावता तो ताणें ताका ताच्या बापूय स्कूटी घेवन वतालो वास्को तेन्ना ताका 9:30 सुमार सडा जंक्शना कडेन थांबयलो आनी सोमतोच ताचेर सुरी घेवन वार केले 2 वार एक चेस्टाचेर आसा आनी एक शोल्डराचेर आसा थंयसरूच तो पडलो लोक हेल्पाक आयले मागीर ताका शिफ्ट केलो चिकाली हॉस्पिटलान आनी चिकाली हॉस्पिटलांतल्यान आतां ताका GMC हॉस्पिटलान शिफ्ट केल्लो आसा प्रकृती नाजूक आसा आनी ही इज अंडरगोईंग ट्रिटमेंट अक्यूज निलेश होन्नावरकर हाका ऑलरेडी पुलिसांनी अरेस्ट केल्लो आसा आमी अटेम्प्ट टू मर्डर ऑफेन्स रजिस्टर केल्लो आसा अंडर 307 IPC.